फ्रॉम मेलावली. आमचे मेलावलीन IITचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसलो आणि तो सद्या सरकारान कॅन्सल करता म्हणून सांगला. हे आमच्या CMान सांगलेले आहा करता म्हणून, पूण अजून काही तो लिगली करूंक ना. त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमच्या भुरग्यांच्यो जायत्यो केसी आसा, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून. आमी एक रिक्वेस्ट आतां CMाक दिला, चीफ सेक्रेटरीक दिला, पंचायत डायरेक्टराकूय दिला आणि PWDकूय दिला. पंचायत डायरेक्टराक दिला ते म्हणजे आमचे जे कंपाऊंड वॉल असले ते NOCक लागून पंचायत डायरेक्टरांची केस चालू असली त्या संदर्भात दिला. आणि आम्ही ताका रिक्वेस्ट केला, आता जर हे सांगला IIT थंयसून ते करता म्हणून, पूण लेखी दिवना अजून, ते आमची केस मातशी फाटी घेवची. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांचेर ज्यो केसी केल्ल्यो आहात अटेम्प्ट टू मर्डराच्यो त्यो फाटी घेवच्यो. आणि CMाकूय लेटर दिवन सांगलेलें, आमी सगळ्यांक आतां लेटरां दिवन सांगलेलीं आहात. आणि जर हे 15 दिसां भितर तेंच्यांनी जर हेचेर आमकां कितें रिप्लाय दिली ना, जावं जर दखल कितें घेतली ना, जाल्यार आमी परत आंदोलन करतले. अजून केस आहे फाटीन घेवंक ना अजून केसी फाटी घेवना. केसी फाटी घेवपाची उरली आमची. ओके. कित्याक IIT जर स्क्रॅच केली म्हणटा जाल्यार 167/1 आमचो जो सर्वे नंबर आसा ते सर्वे नंबरान प्रोजेक्ट केल्ली ती अजून का IITचे वयले सर्वे नंबर IIT म्हणून जे नांव आसलें नोटिफिकेशन काडून तेंचे अजून का ते कॅन्सल केल्ले ना. तशेंच आमचे 40 लोकांचेर केसी आहा अटेम्प्ट टू मर्डर, किंवा अजून पर्यंत विड्रॉ करूं ना. तशेंच पंचायत डायरेक्टरेटान आमची हेचेर NOCक लागून केस आहा तेंची IITची. जर IIT मेलावलीन करपाचीच ना जाल्यार केस आनी IIT डायरेक्टराक कित्याक चलोवपाक जाय? फकत तोंडान सांगला विड्रॉ तोंडान सांगला, नोटिफिकेशन काय अजून काडलेलें ना. म्हणून आमी आयज CMाक लेटर केला, चीफ सेक्रेटरी, PWD, मागीर पंचायत डायरेक्टराक, तशें कलेक्टर, IIT डायरेक्टराकूय लेटर आसा, आमी ते दिवपाचें आहा. आतां तितलें वतना विड्रॉ करूंक ना तुमकां कशें गमलें? नोटिफिकेशन काडून ना न्हू, तोंडी सांगला. तोंडी सांगलेलें आमकां. कित्याक 67/1 अजून IITचें नांव आसा. अजूनय आसा. हय, 114 फॉर्माचेर अजून IITचेच नांव आहा. हितून हेल्थ मिनिस्टर कितें सांगता? कित्याक एका टायमार तेणेन तो स्टेटमेंटूय केलेलो हितून की IIT येयली जाल्यार आपूण येना, आपूण लोकां बरोबर रावतलो. आनी तेणी स्टेटमेंट काडला म्हणून तेणी तेजेर काय अजून काय केल्लें ना न्ही, आनी खंय केन्ना काय अजून उलयल्लें ना. तुमी विचारले ताका ना, आमी वचना तेजे कडेन. CMाक म्हणून ट्राय केली तुमी विचारपाक? हय, CMाक आमी ट्राय केली, म्हटल्यार CMानू काडटा म्हणून अजून आतां सदांच डिले करता. फक्त आश्वासनां दिल्लीं आहा. सो तुमचे मागणी कितें आहा? आमी रिक्वेस्ट केल्या की बेगीच्या बेगीन काडची, एक 15 दिसां भितर तरी हे विड्रॉ करचे, ना जाल्यार आमी मोर्चा काडटली. कितलो तेंप जालो हे CMान स्टेटमेंट केलेल्या की विड्रॉ काडटा म्हणून, IIT येवची ना म्हणून? एक साधारण 5-6 म्हयने जाले. 6 म्हयने जाल्यार अजूनय कांय ना, अजून काय केल्लें ना न्ही, म्हणून लोकांनी विश्वास कसो जानेवारीचे दवरपाचो? 15. सो अजूनय तुमी चिंतन तुम्ही आता दिल्या पळय कोणा रिप्रेझेंटेशन, तुमकां कितें रिप्लाय तेंच्यांनी कितें सांगला? कोण कोण मेळ्ळें तुमकां? अजून आमदाराचे काम कितें इलेक्शन आनी जेन्ना तेका आमी वोटींग करता जाल्यार तेका त्या मेळावलीन येवपाक जमलें ना. IIT प्रोजेक्ट जर मेळावलीन हाडपाचो आसलो जाल्यार तेन्ना तेका IIT पयलीं येवपाक जमलें ना. मागीर आमी त्या आमदारा कडेन खंयच्याय तोंडान वचपाचें आनी कित्याक म्हणून पांय दवरपाचो त्या आमदाराच्या दारार? बरें, तुमी आमदाराच्या दारान वयतले मागीर कोणाच्या दारान वयतलो? आमी कोणाच्या वचपाक जाय न्हू. आमी CMा कडेन गेले न्हू. पण CM मेळ्ळो तुमकां? हय, CMा कडेन आमी 2-4 मिटींग केल्यो. मग CMान कितें सांगला तुमकां? हे न्हू कॅन्सल करता म्हणून सांगली, तेंच्यांनी प्रेस घेवन सांगलेलें. आतां सद्याक तुमीच म्हणटा न्हू करता म्हणून सांगता आनी कांय सांगना म्हणून. आतां आमी इतले दीस लेटरां केली, वाट पळयता म्हणून हे आतां परत तेंकां लेटरां केल्या बाबा बेगीच्या बेगीन करची म्हणून. आतां तुमकां कोणाचेर विश्वास आहा? गव्हर्मेंटाचेर आहा, आमदाराचेर आहा, CMाचेर आहा, कोणाचेर करतलो? आतां विश्वास कोणाचेर धरतो तो आमकांच कळना. कित्याक रिप्लाय कोणी आयज पर्यंत दिल्ली ना, तोंडी सांगलें म्हणून तेजेर विश्वास आमी दवरूं शकना. रिटर्न जाय न्हू. आमदाराने जर काम केलं नाही तर आमदाराच्या विरोधात निवडणुकीत भूमिका घेणार का तुम्ही? ते बघू, आमी ठरवू नंतर. ते नंतर ठरवायचं. नो, पूण आता आमदार सध्या भोंवता पळय वाळपय बीन, तेन्ना तुमकां बी मिटींग मेळना. घेता पळय. वाळपयन भोंवता, पूण मेलावलीन आमदार खंय येता तर? एकूय मिटींग घेवंक ना. मेलावलीन मिटिंगूच घेयना न्हू आमदार. हां, मेलावलीन अजून पर्यंत आमदारान पांय धरूना न्हू. पण तुमी जेन्ना IIT थंय करता म्हणून सांगली तेन्नाय तेणी पांय धरूना. जेन्ना IIT थंयसून व्हरता अशी सांगली तेन्नाय तेणी पांय धरूना. आमचे कडेन तेणी संपर्क साधूना न्हू. पण तुमी एकूय म्हणजे आमदार आसता ते कितें म्हणजे इलेक्शना टायमारूच येवपाक आसता तर ह्या कामाक येवपाक आमदार आसना.
ना बरें म्हाका सांग तुमचे आतां ते केशी आहा हय. पळय तितून कितके लोक आसात 40 लोक आहा 40 लोक आनी आसा भितर कोण कोण भुरगे बी आहा शिकता हय भुरगे शिकता ती आहा चेडवांय आहा मरे तितून हो सुद्दां पळय शिकपी भुरगो आहा त्यांचं फ्युचर कितें त्यांचो फ्युचर कितें कितें तेजें नांव कितें म्हणजे सांग तूं स्टडिया मेळटा कितें आतां तुजेर केस आहा हय कितें म्हूण केस आहा तुजेर अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून केस आहा हय सगळ्यांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केसी आहा बरं तूं आतां कितें करता सध्या आमी काय सो हियरिंग चालू आहा म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर केस ना सध्या ते लॉकडाऊन असले कोविडाक लागून हियरिंग केसीचे बंद आसा चार ते कितें केलें ना ते आमकां खबर ना म्हणून आमी अरे पेपर कोर्टाक आमी बॉन्ड दिले कळ्ळें न्हू आनी करूं ना कशें बॉन्ड पेपर दिला ओके पण एक सांग म्हाका आतां तुमी सीएमाक पत्तो मेळतलो अपॉइंटमेंट घेयला अपॉइंटमेंट घेतली आमी Try चालू आणि ट्राय चालू पूण आहा हेल्थ मिनिस्टराक तुमकां मेळपाक कितें जालां हे? आयज फायनली तुमचो आमदार न्हू तो आमदार जाल्यार आमदार कित्याक इलेक्शना टायमारूच येवपाक आसता तर तेच्या पयलीं तांकां येवपाक इलेक्शनाच्या जायना. टायमार येता म्हणून वोट आमी मारूना वोट तुमी मारला आमी न्हू. मारले तेच आमी ताका परत तोच आमी ताका क्वेशन करता एका जर लोक जाय 70चे तेणी कशें म्हटलेले आपूण जो पर्यंत 70 आसा तो पर्यंत आयआयटीचो एक फातर सुद्दां मेळवली आनी 70 वचना म्हणून तेणी लोकांक आश्वासन दिल्लें जाल्यार तेणी जें आश्वासन दिलां तें पाळपाक जाय आनी तें पाळपाक जाय जाल्यार त्या दृश्टीन स्टेटमेंट तेणी काडपाक जाय न्हू आतां तेणी जर उलयलें जाल्यार तेका जर लोक जाय जाल्यार तेणी लोकां कडेन येवपाक जाय कळ्ळें न्हू आमची तेका गरज पडली ना अशें आमकां दिसलें आमी तेजे कडेन काय वचूना तेका जर लोक जाय जाल्यार येतलो तो आमी स्वताहून वचपाना